सरकारां त्या त्या वेळार येयल्ली त्या सगळ्या सरकारांकडे एक विनंती आसा की मयेचो जो प्रलंबीत प्रश्न आसा, मयेच्या भूमिपुत्रांचो जो विशय आसा, अंत्योदय तत्वाचेर प्रत्येक जो भूमिपुत्र आसा मयेचो ताका आपलो हक्क मेळचो। जी जी त्यांची घरां आसा, ज्यो जमिनी प्रत्येकाच्या मालकी कडेन आसा त्यो तांकां मेळच्यो, हो प्रयत्न मयेकारांचो गेली 63 वर्सां गोंय स्वतंत्र जाला तो पर्यंत तो आतां पर्यंत आसा। कारण त्या वेळेचे जे कैलासवासी मुख्यमंत्री असलेले त्यांच्यानी हो हेतू मुख्य करून तकलेन दवरून हो कायदो केलो। आणि हांव तुमकां सांगता, अशें स्टेटमेंट जर मनोहर पर्रीकर जे असलेले केन्नाच करचे नासलेले, अशा पद्धतीचे स्टेटमेंट तांच्या तोंडासून केन्ना येवचे नासलेले, कारण तांकां मयेकारा बद्दल प्रेम आसलेलो। हो त्या वेळार सुद्धा हो कायदो करता आसतना भरपूर विरोध जालो, पूण त्या वेळार सगळो विरोध सायडीक दवरून तांच्यानी हो कायदो तयार केलो की पयलीं मयेचो भूमिपुत्रांचो अंत्योदय तत्वाचेर हो प्रश्न सोडयात, प्रत्येक मनशाक मयेकारांचो हक्क दियात। आणि त्याच्या नंतर प्रकल्पान कितें जाय ते बरे बरे प्रोजेक्ट मय मतदारसंघान हाडा किंवा मय गांवांत हाडा, मयेकारांचो केन्नाच विरोध आसचो। आमकां इच्छा आसा व्हडले प्रकल्प जावचे अशे, आनी सरकारान ते प्रकल्प हाडटा आसतना येवजून पळोवपाक जाय आपूण पयलें उतर कितें दिल्लां मयान। सगळे घराचे प्रश्न सोडयल्या उपरांत ते काम करपाचें। ते घराचे प्रश्न अपूर्ण आसतना थंयसर अशे प्रकल्प व्हडले हिरिरीन थंयसर सरकार भाग दाखयता, मयेकारांक राग येतलोच। मुद्दा मय नागरीक समितीचो आमची घरां किंवा शेती भाती अशी आसा त्या जागेच्यो सनदी दिल्यो काय इतर जागा जी कितें उरतली ही सरकारा कडेन पूर्णपणे अहवाल तयार जातलो की बाबा ही घरां 1000 आसो 100 आसो कितली आसो किंवा शेत जमिनी कितल्यो आसात त्यो सगळ्यो क्लियर केल्यो काय ही जमीन आमच्या कडेन शिल्लक आसा। आणि ह्या शिल्लक जमिनीन जाय तसलो प्रोजेक्ट म्हणजे जे पॉल्युशन करिना